इकॉनॉमिस्ट BRDA साउथ हांकां भेटवची। श्रीमती उर्मिला वेर्लेकर संजना मॅडम भेटवची। दक्षिण गोंयावरील ल्हान राज्यांक अस्तुरेक 100% साक्षर करपाची मोख सरकारान दवरल्याच, पूण जैताचे नवे पावणे उक्ताना येवपी अरिश्टा कडेन झुजपाक तिका मानसीक बळगें दिवपाची कसवटी आसाच। गोंय राज्यानूच न्हय तर देश पावण्यारूय स्त्री शक्तीचे दोळे दिपकावपी उदरगत फाटल्या कांय वर्सांनी जाल्या। गोंय सरस हें प्रदर्शन एका तेंपार फक्त अस्तुरी स्वयंपूर्ण जावची, तिका आर्थीक बळगें मेळचें म्हणून सुरू जाल्ली माची, पूण आतां तिचे कला कुशळटायेक मार्केटिंग स्किल्साक उर्बा दिवपी हें सरस प्रदर्शन तिच्या घराब्याकूय तेंको दिता। धर्म मनीसपणाचो, धर्म स्वयंसिद्धतेचो, धर्म स्वावलंबनाचो हें आपणायत तिणें स्वताकूच न्हय तर आपल्या बरोबर बाकीच्यांकूय रोजगार दिला। गोंय नवे दिकेन वतना राज्यांतली स्त्री शक्ती नव्या वाटेन चलपाक लागल्या। अचकीत येवपी जापसालदारकी भुजार घेवपी ती मातृशक्ती आसा। ह्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे आनी आमच्या सगळ्यांच्या काळजान आदराचे स्थान आशिल्ले भौमानेस्त मुखेलमंत्र्या लागीं हांव मागतां तांणी आमकां तांच्या मोलादीक उतरांनी मार्गदर्शन करचें। नमस्कार। गोवा सरस 2024 ह्या उक्तावणाच्या कार्यक्रमात आमच्यामध्ये असत आमचे मंत्री सुभाष फळदेसाय, त्याचबरोबर आमदार उल्हास नायक कुयेकर। उल्हास आतांच उलयता आसतना सांगतालो की गोंय सरसा बरोबर आपले अटॅचमेंट सीन्स फ्रॉम द सरपंच, जिल्हा पंचायत ते आमदार हा पर्यंत तुमच्या बरोबर आसा। तो नेटान ताका ताळयो मारात आमच्यो। तुमचे डायरेक्टर आणि बाय संजना वेळीक आसा, तुमचे डायरेक्टर बाकी राजन तालक आणि तुमचे बाकीचे सगळे ऑफिसर, म्हणजे समोर आशिल्ल्या म्हज्या मोगाळ भयणीनो आणि थोड्याशा भावांनो, डायरेक्टर थोडेच जण आहात, मॅक्झिमम तुमची नारी शक्तीची मेजॉरिटी आसा। म्हाका दिसता तुमचे जेवण जालां काय जावना, जेवण जावं ना, तरी उत्साह खूप व्हडलो आसा। बाकी राजन तालक तर तुमचे ऑफिसर तुम्ही जेवंक ना अशें समोर आशिल्ल्या तुम्ही जेवण बयणीनो आमी थोड्याशा भावांनो, डायरेक्टर तुम्ही जेवंक ना, थोडेच जण आहात, नारी शक्तीची स्वागत आसा आणि स्वागत विरुद्ध जेवण जालां काय जावना स्वागत आणि स्वागत विरुद्ध जेवण जालां काय जावना खूप स्वागत त्या 4,230 सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या अंतर्गत फक्त जरी आम्ही म्हणत एक 10 जणां जरी असतात तर जवळपास 4 लाख महिला, म्हणजे ऑलमोस्ट सगळ्यो महिला ज्यो आसा रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या म्हणजे आम्ही म्हणतो ते सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी जॉईन झाल्या। त्या खातीर तुमचे सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन। तोखणाय करीत ती थोडी खरोखरच मनापासून खूप बरें दिसता की एके वाटेंतल्यान आपले स्मॉल सेविंग, दुसरे वाटेंतल्यान आपल्या स्किल प्रमोशन करप, तिसरे आपले कल्चर प्रमोट करप आणि आपलो चवथो आपलो कितें तरी बिझनेसूय सुरू करप, अश्यो मल्टी एक्टिविटीज सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या माध्यमांतल्यान तुम्ही करतात। गांवागांवांतल्यान गेल्या उपरांत एखाद्या सेल्फ हेल्प ग्रुपा कडेन उलयल्या उपरांत ती जेन्ना सांगता हांव सेल्फ हेल्प ग्रुपाची महिला आसा, हांवें 1 लाख लोन घेतला, कसलीच गॅरंटी दवरूंक ना, कोणीच म्हाका शुअरिटी म्हणून सायन मारूंक ना। आमी सुद्दां बँकेन गेले न्हू जाल्यार ते सांगता गॅरंटर हाडला काय विचारता। हांव खोटें सांगना तुमकां, स्टेट बँकेन जर वचून फाल्यां म्हाका लोन घेतलो आसत जाल्यार सुभाषाक सायन मारची पडटली, कारण म्हाका लोन घेतलो जाल्यार, बट तुमकां कोणाचीच सायनीची गरज ना। तुमच्याच सेल्फ हेल्प ग्रुपामध्ये 1 लाख ही तुम्हीच तुमकां लोन दिता, तुम्हीच तुमकां गॅरंटर रावता। बट माननीय मोदीजीच्या नेतृत्वाच्या सकयल पयले फावटी
रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या अंतर्गत आम्ही रुरल म्हणजे अर्बन आणि रुरल अशी जी दोन्ही मिशन सुरुवात केला. या मिशनाच्या अंतर्गत आम्ही लखपती दिदी तयार करपाचो कार्यक्रम जो माननीय मोदीजीन हातात घेतला. म्हाका दिसता आतापर्यंत हांव गोंयांतल्या 2 लखपती दिदीक मेळ्ळलो. हांव मुद्दामून सांगता, फाटले फावटी आमचे शिवराज सिंग चव्हाण हांच्या बरोबर एक कार्यक्रम आशिल्लो, लायव्ह इंटरेक्शन आशिल्लें आनी तेन्ना हांवें म्हटलें की लखपती दिदीक सोदून हाड. खरेंच लखपती दिदी जर गोंयांत कोण जाल्यार तिका म्हटलें सोदून हाडपाची गरज आसा आनी तिका त्या कार्यक्रमात बसोवपाची गरज आसा. हांव लखपती दिदी म्हणजे लोन घेतलेलें सांगना तुमकां, जेणे आपलो लोन घेवन 1 लाखाच्या वयर टर्नओवर केलो आनी जेका फायदो जालो तिका लखपती दिदी म्हणटा. जाल्यार तुमी म्हणटा आमी सगळीं लखपती दिदी आसा. 11,000 तिजे म्हणणें जाल्लें आसा. पण हांव तितून वचना. हांव तुमकां एक उदाहरण म्हणून हांव तुमकां फॅक्ट म्हाका खबर आसा तें सांगता आनी म्हाजें भाशण सोंपयता. कारण 2 लखपती दिदी आयल्या उपरांत हांवें म्हणटा दोगांय जाणां हेवटेन एकटी म्हजे बस आनी हेवटेन एकटी बस, कारण हांव लायव्ह उलोवपाचो आशिल्लो शिवराज सिंग चव्हाणाच्या बरोबर. हांवें ताका सहज विचारलें म्हणजे लेफ्टाक बशिल्लें, तूं म्हणलें लखपती कशी जाली काय म्हणून. तर म्हणपाक लागलें, दोतोर आपूण तुजी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना जी आसा पळय तिजो आपूण फायदो घेतलो आनी म्हापसांतलें कॅन्टीन जें आसा तें हांव चलयतां. फाटलें 1 वर्स जालें म्हाका 1 लाखाच्या पेक्षा चड प्रॉफीट जालो. हांव टर्नओवर सांगना म्हणपालें, 1 लाखाच्या पेक्षा चड प्रॉफीट जालो. आज आपूण अभिमानान सांगता हांव लखपती दिदी आसा म्हणून. म्हाकाय खरोखरूच खूब अभिमान जालो. आनी दुसरे सायडीन बसलेली लखपती दिदी ही पेडण्यांतली आसली. हांवें तिका विचारलें, तुजो लखपती बिझनेस कसो जालो काय म्हणून. दोतोर म्हणाले, तुवें कुणबी साडी आनी कुणबी शॉल तुवें रिवायव केलो आनी आज म्हणाले पुराय गोंयांत सगळ्या जाणांक कुणबी साडी आनी कुणबी शॉल ह्या 5 वर्सांक दिसता. ताज्या पयलीं कोणा कडेन कुणबी साडी नाशिल्ली आनी शॉलूय नाशिल्लो. तर आपूण त्या कुणबी साडी ही खूब मोठ्या प्रमाणात तयार करपाक लागला. आपूण तिची खूब मोठे म्हणजे आपूण लखपती दिदी ते जालीच जाली म्हणपाले. आपूण इंटरनॅशनल 2 टूर केले आनी आपल्या पयशांनी न्ही, सरकाराच्या पयशांनी म्हणपाले. तुझ्या सरकाराच्या पयशांनी आपूण इंटरनॅशनल मलेशिया आनी सिंगापूर वचून आयली. भारत सरकाराचे टूर आशिल्ले. तिनी कुणबी साडीची फक्त साडी न्ही, साडी केली, टोपी केली, बॅग केले, सगळेच कुणबीचे केले आनी आपलो आज बिझनेस 1 लाखाच्या पेक्षा चड आपूण प्रॉफीट केले. आनी आपल्याक सांगपाक अभिमान दिसता, आपूण 2 म्हणजे नॅशनल टूर तर आपूण खूब केले. वेगवेगळी जी आपल्या रुरल डेव्हलपमेंट हेजी जी तुमचे एक्झिबिशन जाता त्या एक्झिबिशनाक भाग घेतले. पण भारत सरकाराच्या 2 एक्झिबिशनात म्हणजे मलेशिया आनी सिंगापूर वचपाचो आपल्याक सौभाग्य मेळ्ळें. हे फक्त आनी फक्त म्हणाले मोदीजी खातीर आनी तुज्या खातीर. पण म्हाका खरोखर सांगता, म्हाका समाधान जालें. हांव जें काम करता ताजें समाधान जालें. म्हणून आमी सातत्यान हांव चड वेळ न उलयता हांव एकूच सांगतलो, म्हणजे मोदीजीचें विजन आत्मनिर्भर भारत आमी स्वयंपूर्ण गोंयांत कन्वर्ट करपाचो प्रयत्न केला. आनी स्वयंपूर्णतेक जर खऱ्या अर्थात कोणी जर पाठबळ दिना आनी स्वयंपूर्ण गोंय करपाक जर सगळ्यांत व्हडलो आदार कोणाचो जाल्यार तुमचो आसा, महिला भगिनींचो. त्याय खातीर तुमचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. कारण एग्रीकल्चर आसतलें, हॉर्टिकल्चर आसतलें, फिशिकल्चर आसतलें, डेरी कल्चर आसतलें, स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग कन्सेप्ट आसतलो, हँडिक्राफ्ट आसतलें, कॉयर आसतलें, PM विश्वकर्मा आसतलें. ह्या सगळ्या योजनांनी जर सगळ्यात चड वांटो जर कोणाचो आसा न्ही जाल्यार तो महिलांचो आसा. 80% वांटो हो तुमी घेतला आनी हो तुमी कन्सेप्ट फुडें व्हरता. अशाच पद्दतीचो हो तेंको सदोदीत गोंय सरकारा कडल्यान तुमकां सगळ्यांक उरतलो. तुमी सगळीं जाणां तिजे म्हणण्या डायरेक्टराचें म्हणण्या की 11,000 सद्या शॉर्टलिस्ट जाल्या लखपती दिदी जावपा खातीर. पण म्हाजें तर म्हणणें आसा की गोंयांत जर जवळपास 2.5 लाख महिला भगिनी आमचे जर वोटर म्हणजे 5 लाख आसा. पण थोडी भुरगीं जी शिकता हांव तांकां कन्सिडर करिना, ती कदाचित शिकता आसतली, जॉब करता आसतली, अशी एक 2.5 लाख आसतली. पण सिनियर सिटीजन बीन धरून. पण मदल्या पिरायेन जी आमच्यो महिला भगिनी आसा तांकां विशेश करून ताका आमी म्हणटा की 30 to 60 ह्या पिरायेन ज्यो आमच्यो महिला भगिनी आसा ह्यो सगळ्यो महिला भगिनी लखपती दिदी जावपाक जाय. गोंयांत मिनिमम टू मिनिमम 2 लाख भयणी लखपती दिदी जावेता. हेजो व्हडलो स्कोप आमच्या रुरल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटान आसा. जावपाची तुमची तयारी आसा काय ना? आसा काय ना? आसा जाल्यार व्हडल्यान म्हणा, दोनूय हात वयर करून सामकें, दोनूय हात वयर करून. कोण कोण तयार आहात इतकी? भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. सगळीं जाणां लखपती दिदी जातली गॅरंटी हांव दिता. पण काम तुमी करपाक जाय. जाल्यार म्हाकाय सांगतात लखपती दिदी जाय म्हणून.
ओके आनी हांव परत एकदा आयच्या गोवा सरसाच्यो खूब खूब शुभेच्छा. हांव समेस्त गोंयच्या लोकांक आव्हान करता की गोवा सरस ओपन जालें 9 तारखेच्यान 20 तारखेपर्यंत सगळ्या खातीर उगडे आसतले. 180 सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी आपले ल्हान ल्हान स्टॉल घातल्या. त्या सगळ्या जाणांक गिरायक जावपाची गरज आसा. विशेष करून सावथ गोंयांतले सगळे लोक हे गोवा सरसान येवचे, तांच्यांनी सगळे खरेदी करचे आनी आमच्या मोगाळ भयणीक खूब गिरायक जावचे इतकेंच सांगता आनी म्हाजी दोन उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.